नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मिकी कोर्टाक शरण येवप चुकना, कादयूय चुकना। सुप्रीम कोर्टान मिकीचो अर्ज मारला भायर। मिकी मागतलो कोर्टाक शरण येवंक आनीक प्राज। पुलीस पळयतात मिकीची वाट। जीसीईटीचे निकाल जाहीर। व्यावसायिक अभ्यासक्रमाक ऍडमिशनाचो भुरग्यांचो मार्ग मेकळो। फिजिक्सांत टॉपराक 70, केमिस्ट्रीत 69, मॅथ्सांत 75, बायोलॉजींत टॉपराक 67। ऑस्पिशियो आयला गलगला, कांयच जाग्यार ना। प्रशासन पातीशेर। आयतारच्या लायटीचे घडणुके वेल्यान परिस्थिती उक्ताडार। भलायकी मंत्र्यान जाग्यार घालचे म्हूण मागणी। मालवणचे नुस्तेकारां वेल्यान कुडबणचे नुस्तेकार आनी होलसेलर एजंटाचे पेटले। मंगळार बुधवारा गोंयच्या मार्केटांनी भायले नुस्तें बंद। कुडबणचे नुस्तेकारांनी कुसयले मालवणचे नुस्तें। गोंयच्या म्युनिसिपालिटीच्यो वेंचणुको ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार जातल्यो। वॉर्डाचे फेर रचणुकेचे काम सुरू। नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस उलयलो मिडिया कडेन। आणि अखिल भारतीय व्हॉलीबॉल सर्त कुंकळे सुरू। हरियाणा पुलीस आणि इंडियन बँक पयले दिसा जैतिवंत। खबरो विस्तारान। शरण येवंक प्राज दिवचो म्हूण मिकीन सुप्रीम कोर्टांत घाल्लो अर्ज कोर्टान भायर मारलो। मिकीक ताबडतोब ट्रायल कोर्टा मुखार शरण येवंक सांगला। सामान्य मनीस आनी व्हीआयपीक वेगळो न्याय लागू जावंक शकना म्हूण सांगून सुप्रीम कोर्टान मिकीचो अर्ज भायर मारला। दुसरे वटेन मिकीक अटक करपाक गोंय पुलिसाची टीम दिल्ली वचून बसल्या। मडगांवच्या न्यायालयान अटक वॉरंट काडला तेन्ना सावन मिकी फरारी जाला। तो आज मेरेन पुलिसांचे हाताक लागिल्लो ना। आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आनी नुव्याचो आमदार मिकी पाशेकोन कोर्टा मुखार शरण येवंक आनीक प्राज दिवचो म्हूण घाल्लो अर्ज सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो। पुनर्विचार अर्ज निकालान काडे मेरेन शरण येवपाक वेळ दिवचो म्हूण मिकीची मागणी सुप्रीम कोर्टान भायर मारली। ताबडतोब शरण येवपाचो आदेश कोर्टान मिकीक दिला म्हूण ह्या केशींतलो इंटरव्हिनर आयरिश रॉड्रिक्सान सांगला। Mickey Pacheco had made an application seeking further time to surrender. His application was today outright dismissed by the Honorable Supreme Court. I had also moved an application to intervene. On my behalf, it was pointed out to the court that Mickey Pacheco is absconding for almost a month and that taxpayers' money is being spent to such a lawmaker. It was also pointed out to the court that a proclamation has been issued against Mickey Pacheco. मिकी आड खंय कोर्टान खर निरीक्षणां केल्यात। Final desperate attempt was made by the advocate for Mickey Pacheco asking that the court at least give him 2 days to surrender. The Supreme Court said nothing doing. You go and surrender right away. The judges made an observation that there cannot be two sets of laws, one for the rich and one for the poor. मिकीच्या पुनर्विचार याचिकेचेर कोर्ट अजून निर्णय दिवपाचे आसा। सध्या मिकीक कायदेशीर थाकाय मेळपाची शक्यताय साप्प कमी। मिकी बुधवारा कोर्टाक शरण येतलो म्हूण सुत्रां उलोवन दाखयतात। दुसरे वटेन मिकीक सोदतले आनी ताका अटक करतले म्हूण पोलीस उलोवन दाखयतात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। प्रोफेशनल डिग्री कोर्साक ऍडमिशनाक गर्दी सुरू। डिटीन जीसीईटीचो निकाल जाहीर केलो। इंजिनियरिंग, आर्किटेक्चर, नर्सिंग, मेडिकल, डेंटल, होमिओपॅथी आनी फार्मसीच्या डिग्री कोर्साक ऍडमिशनाक भुरग्यांचो मार्ग मेकळो जाला। सीईटीचे निकाला प्रमाण आनंद पीएस फिजिक्सांत 70, राही शेटेक केमिस्ट्रींत 69, रोहन सक्सेनाक मॅथ्सांत 75 जाल्यार युगा प्रभूक बायोलॉजीक 67 पडल्यात। चौगांय जीसीईटीक त्या पेपरांनी टॉपर। जीसीईटीन टॉप येवपी भुरग्यां मदीं राही शेट्ये, युगा प्रभू, आनंद पीएस, रोहन सक्सेना हांचो समावेश आसा। हांव मेडिसीन करपाचें चिंत्ता ह्या जीएमसीन। रेग्युलरली स्टडी करताले, इनफ स्लीप घेवपा जाय। हॉलिडेज आसताले तेन्ना 10 hours 8-9 hours
अदरवायज आफ्टर स्कूल येवन मागीर मातशें रेस्ट घेवन मागीर शिकताले इवन कोचिंग क्लासेस बी अटेंड करून मागीर. Someone told me actually, I think they saw on Prudent only, and they called me then because I'm in Vellore. I'm not in Goa right now, so someone saw on Prudent and he called me. Plan as such, I want to pursue engineering, hopefully computer science, and yeah, so like I'm pretty interested in computer science, and after that, like maybe MBA. Admissions for this year for the BSc degree course at the nursing at the Institute of Nursing Education, Bambolim, as well as the paramedical courses at the Goa Medical College will be based on the results of the GCET 2015. Students are advised to fill up the admission form, that's Form B, which shall be accepted in the Directorate of Technical Education, Porvorim, and Ravindra Bhavan, Margaon, from Thursday, 14th of May 2015 to Friday, 22nd of May. Students are also informed that the income limit specified for availing the AICTE tuition waiver scheme has been revised from 4.5 lakhs per annum to 6 lakhs per annum. That means anyone whose family income is less than 50,000 rupees and less per month can come under this waiver scheme. Bureau Report, Prudent. हॉस्पिसियोची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्या. हॉस्पिटल सापूच गलगलाक आयलां. धड वखदां मेळना, चादरी नात, लिफ्ट चलना, कुडी दवरतले जाल्यार मॉर्ग सारकें चलना. आयतारा तर दुयेंतीचे 5-6 वरां हाल जाले. लायट नाशिल्ल्यान पुराय हॉस्पिटल काळखांत. पेशंट अक्षरशः मेणवाती पेटोवन बशिल्ले. जनरेटर स्टार्ट मारतले जाल्यार हॉस्पिसियो डिझेलाक पातीशीर. भलायकी मंत्र्यान लक्ष घालून कितें तरी करचें म्हूण फातोड्डेचो आमदार मागता. सरकार मडगांवां नव्या हॉस्पिटलाच्यो कितल्यो तेंपूच जाल्यो काणयो सांगता. मात दक्षिणेंतल्या गोंयकारांक सध्या बाप्पा येना आनी पुडवे येना जाला. हॉस्पिसियोची भलायकी सापूच इबाडल्या. हॉस्पिटलूच सध्या सराचेर आनी कृत्रीम ऑक्सिजनाचेर चलता. भितर सरतल्या पेशंटांक उपाय करतले जाल्यार कितें ना म्हणचे परस कितें आसा काय म्हूण विचारपाची परिस्थिती. हॉस्पिटल सुदारपाचें नांव घेना. आशिल्ल्यो गजाली मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान धड चलनात. सापूच पर्याय ना जाल्ल्यान एखाद्यान जीव मुठीत धरून हॉस्पिसियोत वचपाचें धाडस करपाचें. सगळें आप भायर हिंगा कांय मेळना. हिंगा सगळ्यांक पयशान घेवपा पडटा. हें कितें चलना सरकारान ना म्हणटा कितले 5-6 जाणां गेले. भलायकी मंत्र्यान हॉस्पिसियोचेर नजर घालून कितें तरी उपाय काडचो म्हूण फातड्डेचो आमदार मागता. हे लायफ सपोर्ट सिस्टमाचेर आहा आनी हे केन्ना मरत तें कळना. हॉस्पिटलांतले पेशंट सोडूच हॉस्पिटल इज इन द स्टेट ऑफ गोईंग इन द मॉर्ग अशें जाल्लें आहा. काल म्हजे मेरेन कंप्लेंट आयली की सकाळीं लायट गेल्ली ती सांजे मेरेन लायट येवंक ना. देन इट वॉज मी हू हॅज टोल्ड विथ द एसिस्टंट इंजिनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बाबा हें सारकें जावंक जाय म्हणून. आनी म्हाका अशें दिसता की मागीर कोण मिनिस्टर आयलो ताणें हें केलें. दीस इज नॉट गुड इनफ. आमी सदांच सांगीत आहा की हॉस्पिशियो हॉस्पिटल जाग्यार घालात आनी हॉस्पिशियो हॉस्पिटलाचो निग्लेक्ट म्हळ्यार पूर्ण दक्षिण गोंयचो निग्लेक्ट, सावथ गोंयचो निग्लेक्ट अशें जाता. हें जर जायना जाल्यार लोकांक घेवन थंय हॉस्पिशियो हॉस्पिटलाक एक दीस घेराव घालचो पडटलो असो दिसता म्हाका. आयतारा हॉस्पिसियोंतल्या पेशंटाचे हाल पळोवपाचे नाशिल्ले. सुमार 5 वरां हॉस्पिसियोंत लायट गायब. फॉल्ट कितें तो राती मेरेन मेळ्ळो ना. पेशंटांनी मेणवाती पेटयल्ल्यो. मॅटर्निटी वॉर्डांत कागदाचे पंखे करून रात काडली. निक्ती जाल्ली ल्हान भुरगीं काळखांत उरलीं. फक्त कॅज्युअलिटीत लायट दिसताली. तातूंतच हॉस्पिसियो डिझेलाक पातीशेर. जनरेटरूय बंद. मंत्री आवर्तान पुरतात थंय आदाराक पावलो. दक्षिणेंतले गोंयकार सध्या नव्या जिल्लो हॉस्पिटलाच्यो काणयो आयकतात. आशिल्ल्या हॉस्पिसियो पेशंटाक गरजेक सुद्दां पावपाचें उरूंक ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. गोंयचे म्युनिसिपालिटीच्यो वेंचणुको ऑक्टोबर सोंपता म्हणल्यार जातल्यो म्हूण शार आनी नगर नियोजन मंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयला. कुचेले ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण करपाक गेल्ले कडेन फ्रांसीस मिडिया कडेन उलयलो. कांय नगरसेवकांनी मागणी केल्ल्यान म्युनिसिपालिटीच्या वॉर्डांची फेररचणूक करपाचें काम सुरू जालां म्हूण फ्रांसीसान मिडियाक सांगलां. आतां घेवया एक विराम.